लोकी असेंब्लीत की पावस सोंपल्या उपरांत वेक्टर बोर्न डिसीज वाडपाची शक्यता आसा म्हणून. सो एक्चुअली ही डिसीज गोंयांत आढळटा तुमकां आनी कितले आसा जाल्यार? नाही, आता वेक्टर बॉर्न डिसीज आमचे ट्रान्समिशन सीजन हे ड्युरिंग द रेन्स फ्रॉम मे टू सप्टेंबर एंड. दिस आर ट्रान्समिशन सीजन वेन द केसीस गो अप, देर इज अ पीक. बट आफ्टर रेनी सीजन युजली द केसीस कम डावन. आता अर्लियर कितें म्हणटाले, डेंग्यू ही डिजीज आसा ती इज अ सिजनल डिजीज. पावसा वेळार ट्रान्समिशन सीजन जाता मागीर जायना. बट इट हॅज चेंज. नाव इट हॅज बिकम, इंस्टेड ऑफ सीजनल इट हॅज बिकम पेरिनियल, वर्सभर जाता. सो ह्या वर्सभर जाता तेन्ना केसी चड जायना आनी ताका आमी कंट्रोल हाडूं शकता. पण ताका आमकां कम्युनिटीचो सपोर्ट लागता. आता आफ्टर रेनी सीजन द वेक्टर डेन्सिटी जे मस्किटो आमकां जातात न्ही तांचे लायफ सायकल कमी जाता आनी ते खूब जाता. द डेन्सिटी इन्क्रिजीस. बट एज द रेन स्टॉप द डेन्सिटी कम्स डावन बट द वेक्टर इज स्टील देर. अशें न्ही की वेक्टर ना, मस्किटो आसतलोच आनी तो तांतयां घालतलो आनी दे विल बिकम एडल्ट आनी दे कॅन बायट एंड स्प्रेड द डिजीज, डेंग्यू फॉर एक्झाम्पल. सो आमी कितें केअर घेवंक जाय, हाका आमी कम्युनिटीचो मदत जाय. मेन म्हणजे तांणी आपल्या घरान जी उदकां बॅरलां आमी दवरता ती बंद दवरूंक जाय. जर लीड ना जाल्यार एक कपडो घट बांदपाचो, ओडणी ना कितें घट बांदपाचो. जर खुबशे लोक आमचे लोकल घरा म्हणजे रूम्स काडून हाका मायग्रंट्स किंवा कोण भायले कोण येता रेंटाक दिता आनी ते कितें करता, भितर बॅरलां दवरतात आनी सकाळच्यान कामाक वता आनी येतकच आपल्याक उदक मेळूंक जाय म्हणून भरून दवरता. सो हे आमच्या ओनराचे जे रेंटाक दिता तांची ड्युटी. ताणें पळोवंक जाय भितर ताणें बॅरलां दवरल्या ती उगडी आसा जाल्यार बंद करपाक सांगूंक जाय. उगडी बॅरलां जर ताजे कडेन लीड ना, बंद करूंक शकना, ताणें तें उदक 7 दिसां भितर चेंज करूंक जाय. कित्याक तातूंत हे जळारां तांतयां घालूंक शकता आनी आमकां डेंग्यू जावंक शकता. तशेंच हावजींग सोसायटीज आनी खंय आमी फ्लावर पॉट्स दवरता. सगळ्यांक आतां झाडां रोवपाची खूब आवड, हॉबी आसा. सो पोंदां आमी जी प्लेट दवरता ती 7 दिसां भितर उदक उडोवंक जाय. तशेंच आमी ऑर्नमेंटल प्लांट्स दवरता किंवा फ्लोटींग प्लांट्स दवरतात. ताजे आमी तातूंत गप्पी फीश घालूंक जाय. हे आमकां हेल्थान खंयच्याय हेल्थान मेळटलें आनी फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां दिता. सो तशेंच आमी हाका जर कोणाची कुळाघरां आसा किंवा प्लांटेशन्स आसात तांणी आपले कुळागर साफ दवरपाक जाय. पोळयो पडल्या त्यो सगळ्यो साफ दवरपाक. कित्याक उदक जर स्पेशली जे कुळाघरान स्प्रिंकलर्स आसा, बिकॉज स्प्रिंकलर्सचें उदक हातून पडूं शकतात, कोकनट शेल्स, पोळयो आनी आमकां डेंग्यू जावं शकता. सो ह्यो जर केअर आमी घेत, सो आमी अशें आनी लोकांच्या थोड्या घरांनी फावंटन दवरतात ती. सो तातूंतय तांणी केअर घेवचें पडटा. हे जर आमच्या लोकांनी केअर घेत जाल्यार आमकां डेंग्यूचे हे जावचें ना. अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टिसीस सामके अवॉयड करूंक जाय जाल्यार आमकां डेंग्यू केसीस जावचे ना. तशेंच मलेरिया फॉर एक्झाम्पल. आतां जेन्ना पावस थांबता जाल्यार आमचे कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी बिकम्स इट गोज इन फूल स्विंग आनी थंयच्यान खुबशे आमकां भायले लेबर येतात फ्रॉम हाय एंडेमीक एरियाज. आतां आमचे एज पर गोवा पब्लीक हेल्थ एक्ट आमी तांकां स्क्रीन करता, तांकां वखद दिता आनी तांकां हेल्थ कार्ड दिता. पण कितें जाता, खुबदां आतां एज पर लेबर लॉज तांकां आपले फॅमिलीक कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर रावंक मेळना. सो ती कितें करता, रेंट करता. लागींचे कन्स्ट्रक्शन आसा पणजे आसा सायडीक खंय बेती ना खंय बेतकी अशें खंय ल्हान विलेजान आपली घरां घेता आनी थंय रावता. सो इट इज आवर ड्युटी. जी मनीस तांकां रेंटाक दिता ताणें हेल्थ वर्कर आसता त्या एरियाचो, तांकां सांगून तांकां स्क्रीन करून घेवंक जाय. कित्याक तांच्या आंगान ते पॅरासायट आसूं शकता आनी जे जळारांय आमचे कडेन आसा ती साबून आमकां मलेरिया जावं शकता. तशेंच आनीक आसा म्हणजे स्पील ओवर एरियाज. आतां अशीं जाल्यार कन्स्ट्रक्शन आसा आनी सायडीक लोकल हावजीस आसता. सो हांवें आमच्या वर्करांक सांगलां जेन्ना आमी कन्स्ट्रक्शन चॅक करता तेन्ना स्पील ओवर एरियाजान वचून लोकलांचे ब्लड चॅक करा, लोकलांची घरां पळया, ते ब्रिडींग ऑफ एनॉफिलीस आसा काय ना. खुबदां कितें जाता, लोक आमी ब्रिडींग चॅक करतात पण लोक स्क्रीन करपाक दिना. सो ताणें आपले ब्लड स्क्रीन करपाक दिवपाक जाय. त्या हातून आमकां मागीर हे जावपाक शकचें ना, मलेरिया जावंक शकचें ना. सो मेनली इट इज द cooperation from our community which will help us to prevent any cases in the post monsoon after the transmission.
सो पयलींचे केसीन आतां वाडटा काय स्टेबल आसा? आता ऍक्च्युली ड्युरिंग द आमकां केन्ना आता ट्रान्समिशन सिजनान आमची केसी वाडटा कित्याक वेक्टर डेन्सिटी वाडिल्ली आसता, खूब मस्किटो जाता. तशेंच उदकां एकठांय रावपाचे खूब साधनां असतात, खंय बारीक कपां पडल्या किंवा कोकोनट शेल पडल्या म्हणून जातात ती. बट एज द रेन स्टॉप्स आम केसीस कम डावन. सो मेन आमचे सप्टेंबर पर्यंत आमी सामकी वी आर ऑन द टोज टू कंटिन्युअसली आमी फिल्डान आसता, आमचे वर्कर फिल्डान आसता, सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह करता, हावस टू हावस विजीट करता, केसीस जाता ते फॉगिंग करतात आनी अवेरनस कंटिन्युअस पॅम्पलेट लिफलेट सगळे आमी दितात. जेन्ना पावस कमी जाता अशें न्ही की आमी काम करिना, जशी पावस कमी जाता वी गो इन द हॉटस्पॉट्स. खंय आमकां गेल्या वर्सा केसी जाल्ली थंय जर अमके थोडे एरियाज आसा थंय तांकां उदक सारकें मेळना आनी उदकां भरून दवरता. सो आमी तांकां थंय स्पेशली आमी कॉन्सन्ट्रेट करता सो दॅट आफ्टर ट्रान्समिशन सिजन दीस आर द एरियाज वेर वी कॅन गेट केसीस अँड वी शूड एवॉयड दोज केसीस. आमकां जशें ट्रान्समिशन कमी जालें सिजन सप्टेंबर ऑक्टोबराच्यान आमचे केसीस सामक्यो देंवपा लागता. आनी इफ द कम्युनिटी सपोर्ट्स अस बाय आतां जें आमी पयलीं सांगलां तें केलें जाल्यार आमकां केसीस जावंक फावचे ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.